गोंयांत नातलांची परब व्हडा उमेदीन मनयतात। ह्या दिसांनी नातलाची पूर्व तयारी बरी नेटान सुरू आसा। पळोवया बाणावले दर्यादेगेर चलिल्ली नातलांची तयारी आनी पर्यटकांनी केल्ली उपाट गर्दी। दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत। आज आम्ही कोलवा बाणावले हे जे बीच आसात ह्या बिचाचेर आता क्रिसमस सेलिब्रेट करपाचे आसात। सोमाराक क्रिसमस, ह्या क्रिसमसाची तुमकां काही झलक जी आसात हे आज आमी तुमकां दाखयतात। आणि त्याच बरोबर हांगा जो आज आमी आसा कोलवा बिचाचेर लोकांनी येवपाक स्टार्ट केले कडेन आसा। लोक आता बिचाचेर येवपा लागले कडेन आसात। हे जे फॉरेनर म्हणा या आमगे इंडियेचे मनीस म्हणा हे क्रिसमस सेलिब्रेट आणि न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक हांगा सद्या गोंयांत पावले कडेन आसा। आनी आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा कितलेशे लोक आसा ह्या बिचार आसात। बिचाचेर लोकांनी आता सकाळी साकूनच गर्दी केले कडेन आसा। एक्चुअली बिचाचेर सांजे मायत्या लोक येता, पूण हांगा आज सकाळ पासून लोकांनी गर्दी केले कडेन आसा। आनीक क्रिसमस जो आसा तो सेलिब्रेट करपाची हांगा तयारी ह्या बिचाचेर चालू आसा। आता पळोवच पडटलें की कशें करून बिचाचेर तयारी करता ती। त्याच बरोबर बाणावले हांगा जो पॅली आसा हेणे आपल्याले ट्रेडिशनल जे फिशरमॅन आसात ह्या फिशरमॅनांनी आपल्याले जे क्रिसमसाचे जे कितें करपा जाय हे तेणी केले कडेन आसा। आनी तेणी मागले कडेन आसा की आमची दायज जे आसा हे आमी सांबाळून दवरचे। आनी त्याच बरोबर जे कोण लोक हांगा येता पळोवपाक तांकां आमची ट्रेडिशनल हे पळोवचे आनीक बरें करून हांगच्यान वचचे म्हूण तेणी मागले कडेन आसा। पयलीं सद्या आमी नुस्त्याकाराले भुरगे आनी म्हाका नुस्त्या धंदो आमगे गोंये ट्रेडिशनल फिशरमॅन वयर काडीत रावपा जाय। नंबर 2 आमी गोंये कोस्टल बेल्टा कडेन चड क्रिस्तांव लोक आहा आनी आमगे जिवीत मुट्टे क्रिस्तांवपण। म्हाका क्रिसमस न्यू इयर भुरगे पळय आमकां उमेद कित्याक आम फायर होगोट लावप मागीर एसो नोकेत्रां हे आमी हातीन केलो नोकेत्रू तेसो न्हेसोवप हेज लायटी दिवलान हेज रे पेट्रोलीचो ती म्हाका सदां मुगे काळजां आहा तेज पासत हांवें मातशें बेगीन केलां। सो हिंग ट्युरिस्ट वयताय न्ही तांकां आमगे विलेज क्रिस्तांव आमगे क्रिसमसाचो नातलां दीस म्हूण कळपा आनी वयताय तितली गेस्टां फोटो मारीत रावताय। सो ही म्हाका एक उर्बा तेका लागून ही बोट हांवें आमगे फिशरमॅना मागण्यांनी ही बोट आमी डेकोरेट केल्या। सी मॅम, I know you come every year. Yeah. And do you like our Benaulim beach? You like? Yes, absolutely. We've been coming here for now, I think 3 years consecutively. And it's beautiful. The beach is beautiful. Goa and Pele has been here forever. I think last year we tried one of the scooters with Pele, and he has been doing a great job with, encouraging tourists and encouraging us to do activities, keeping all of us fit. So wishing Pele and everybody in Goa and everybody a very Merry Christmas and a happy New Year. Thank you, ma'am. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।